कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पावसान धुमाकूळ घायला गेल्या 3-4 दिवसांच्यान पावस सतत पडत आशिल्ल्यान जिल्ह्यात जास्त भागात उदक भरला, डोंगर कोसळ्ळात, रस्ते बंद जालात। शिर्शी कुमटा रस्ते करचे काम सुरू आसा। आता पावस पडिल्ल्यान रस्त्यार चिखल जाला। शिर्शी तालुक्याच्या रागी होसळ्ळे लागीं रस्त्यार एक लॉरीचे टायर पुरिल्ल्यान वाहन संचाराक अडखळ जाली। सिद्धापूर कुमटा रस्त्यार बिळगी लागीं डोंगर कोसळ्ळो, तेजेन हो रस्तो बी वाहन संचाराक बंद उरलो। सिद्धापूर कोर्ट कंपाऊंड वॉल कोसळ्ळो। जिल्ह्याच्या घाटावेल तालुक्यात सुद्धा पावसा लागून त्रास जायत आसा। कारवार तालुक्याच्या कद्रा जलाशयाच्यान सतत उदक भायर सोडतेत आसात। आयतार सांजेर 71,000 क्युसेक उदक भायर सोडिले। सोमवाराक सकाळी पावसाचे कमी प्रमाण आशिल्ल्यान 64,000 क्युसेक उदक भायर सोडले, पण सोमाराक सांजेर परत पावसान धुमाकूळ घायली आणि कद्रा जलाशयात उदक होवन येवचो प्रमाण बी वाडला। तेजेन आणि उदक जास्त भायर सोडची शक्यता आसा। भटकळ तालुक्यात सोमाराक बी पावस पडत आसा। शिर्शी बनवासी लागीं मोगळ्ळी ग्रामात वर्धा न्हंयक हुंवार येयल्यान 100 पेक्षा जास्त एकर जमीन जलावृत जाली। होन्नावर कुमटा भागात कितलेशे गावात उदक येयले। बिळीहोंगे ग्रामात सुमार 30 पेक्षा जास्त घराक उदक येले। पावसाचे उदक सगळीकडे भरिल्ल्यान होन्नावर तालुक्यात 2 कडेन काळजी केंद्र केलात। जोयडा तालुक्याच्या गांगोडा ग्रामपंचायती भागात चापोली प्राथमिक कन्नड शाळेची वणत कोसळली। शाळेच्या विद्यार्थ्याक सुटी आशिल्ल्यान होड अवघड चुकले। चापोली शाळेत 20 विद्यार्थी आसात। वणत कोसळिल्ल्या रुमात सद्दी 1ली ते 7वी विद्यार्थी बसताले, पण सोमाराक शाळेक सुटी आशिल्ल्यान आनी रात्रीन वणत कोसळिल्ल्यान कोणाक लुकसाण जालें ना। शाळेच्या इमारतीक 3 रूम आशिल्ली, त्यापैकी 1 रूमाची वणत कोसळ्ळी आणि 2 रूम बी पडची परिस्थितीत आसात। हेचे संबंध शिक्षण विभागान क्रम घेवंक जाय अशी स्थानिक नागरिकांची मागणी आसा। गोवा राज्यात तयार जाल्लो सोरो स्कूटराचेर चोरेन व्हरतना धाड घायिल्ले पोलिसान एक व्यक्तीक अटक केले आणि 3 लोक फरार जालात। कारवार तालुक्याच्या चित्ताकोला पोलीस स्टेशन भागात येवचे मैंगिणी राना वाटेन 4 स्कूटराचेर गोवाचो सोरो हाडतीत आशिल्ले तेन्ना चित्ताकोला PSI आणि कर्मचारीन धाड घायली आणि 2 स्कूटर समेत 1.5 लाख रुपये किमतीचो सोरो जप्त केलो। तशेंच एक व्यक्तीक अटक केले आणि 3 लोक फरार जाला। तेमगेलो शोध सुरू आसा।
नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार। पावसा लागून उत्तर कन्नड जिल्हो अक्षरशः तरतरला। खंय वयता थंय पावसा उदकान सार्वजनिकाक त्रास काडची परिस्थिती जाला। समुद्र किनारपट्टी भागात इतलेच न्ही घाटा वयर भी पावसान लोकांक त्रासात घायला। हळयाळ तालुक्याच्या चब्बलगेरी ग्रामात संपर्क करचे ब्रिज बुडले। उदक ब्रिजा वयल्यान व्हांवता। हळयाळ तालुक्यात गेल्ल्या 2 दिसांच्यान पावस सतत पडतेत आसा। परिणाम असो जाला शेताची जमनीक उदक वचून नाटील बी पाड जाले। चब्बलगेरी गावात संपर्क तुटची शक्यता आसा। गेल्ल्या 4 दिसांच्यान थांबनासतना पडत आशिल्ल्या पावसा लागून उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जुलै 25 तारखेक शाळा कॉलेज विद्यार्थ्यांक सुट्टी घोषित केला। जिल्ह्यात पावसान जनजीवन त्रासदायक केला। रस्ते बी पावसा उदकान बुडलात तेजेन विद्यार्थ्यांक कसलो बी त्रास जावंक जायना म्हूण पूर्व जागृत क्रम घेयले जिल्हा प्रशासनान जुलै 25 तारीख म्हणल्यार मंगळवाराक भी सुट्टी घोषित करन आदेश केला आणि पावस पडत उरल्यार परत सुट्टी घोषित करची शक्यता जास्त आसा। आपल्या घरा भोंवतण बागात फुलां झाडां शोभे झाडां लावन वातावरण सुंदर दवरचे जास्त लोकांक आवडटा। पण आवडची झाडां मेळनात किंवा कसली झाडां नाडची हेजे बद्दल म्हायती उरना जाल्यार आतां बेजार ना। कारवारात तुमकां जाय तसली झाडां कमी दरांत मेळचो जागो आसा तो म्हणल्यार शिरवाड डंपिंग यार्डा लागीं नागनाथ फार्म एंड नर्सरी। कारवार तालुक्याच्या शिरवाड केईबी ग्रिडा लागीं डंपिंग यार्डा फुडें नागनाथ फार्म एंड नर्सरी आसा। हांगा 300 पेक्षा जास्त जातीची फुलां झाडां शोभे झाडां फळाची झाडां अशे विविध झाडां हांगा मेळटात ते बी कमी दरांत। कारवारात दुसऱ्या जिल्ह्याच्यान दुसऱ्या राज्याच्यान झाडां विकूंक येतात आनी हांगा जास्त दरान विकतात। पण नागनाथ नर्सरीत कमी म्हणल्यार बाजारात 150 रुपयेक विकच्या झाडाक हांगा 100 रुपये मातर अशे सुमार 30% डिस्काउंट दरात हांगा जाय तसली झाडां मेळटात। तुमकां आवडची झाडां खरेदी करूंक भेट दिया नागनाथ फार्म एंड नर्सरी नियर केईबी ग्रीड अपोजिट डंपिंग यार्ड शिरवाड कारवार। कॉन्टॅक्ट नंबर 9148007800 तशेंच 9108595860। आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।